तुमकां सगळ्यांक मिडिया कडल्यान डिफरंट न्यूज मेळटा आसतली. सो तेका लागून हांव व्हिडिओ काडटा एक क्लॅरिफिकेशन दिवपाक. नाजाल्यार सगळे जे सिच्युएशन आसा ते पॅनीक सिच्युएशन जावपाक जायना, आउट ऑफ कंट्रोल वचपाक जायना म्हणून. पयर राती जे दीस आमची थार जळयली ते दीस आमचेर एक कंप्लेंट जाल्या की आमी अनलॉफूल गॅदरींग केला, 2 सेक्शनां लायला आमचेर आनी आमच्या भुरग्यांचेर थंय कंप्लेंट्स जाला. सो तेका लागून पेडण्यां पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट केल्या. सो ते डेप्युटी कलेक्टरान थंय तांकां ऑर्डर घातली पुलिसांक की आमी तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन करचें म्हणून, जी कंप्लेंट येयल्या तेजेर. सो तेका लागून आमच्या भुरग्यांचेर इन्व्हेस्टिगेशन सद्याक जे पुलीस आपूण इन्व्हेस्टिगेशन करप चालू आसा. काल म्हाका राती पुलिसांनी पुलीस स्टेशनार व्हेलो आनी थंय तेंच्यांनी इन्क्वायरी केली. हांवें म्हाजें स्टेटमेंट दिलें. सो भितर कंप्लेनीन म्हाजें नांव आसलें सो आनी भुरग्यांचें आसलें. सो म्हाका म्हाजें हें घेतलें, स्टेटमेंट घेतलें आनी बेल आवट केलो. ओके, बेल दिली. तशेंच आयज पासून आमच्या थोड्या भुरग्यांचें आनी 3-4 भुरगे आसा तेंचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. कोणाक अरेस्ट करून भितर दवरूंक ना अजून पर्यंत. आनी जी सेक्शनां लागल्या ही व्हडली सेक्शन्स न्हू. सो कोणें टेन्शन घेवचें न्हू. पयलीं म्हटल्यार पॅनीक जावचें न्हू. कोणेंच पुलीस स्टेशनार येवन थंय मास गॅदरींग करचें न्हू. कित्याक आमकां सिच्युएशन आउट ऑफ कंट्रोल गेल्लें नाका. लॉकडावन चालू आसा, मॅटर सिरियस ना. सो कोणें भिवपाची गरज ना. पुलीस आपलें नॉर्मल इन्व्हेस्टिगेशन करता. हितून आमचें थारीचें आसा तेचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. तेका लागून इन्क्वायरी जातले. कोणेंच जे न्यूज येता ते न्यूज पळोवन रिएक्ट जावचें न्हू. सगळ्यान इम्पॉर्टंट जे सोशल मिडियाचेर न्यूज येता ते पळोवन रिएक्ट जावचें न्हू. आमच्या कडल्यान तुमकां टायम टू टायम हेचेर ऑफिशियल स्टेटमेंट आमचे येत रावतले. आमचे एडवोकेटा वांगडा आमी कंटिन्युअस टचान आसा. एडवोकेटाक आमी मेळटा. सो एडवोकेटान आमकां सांगलेलें आसा की हेचेर कितें आसा पळय तें आतां फुडें जातलें. तें बेल जालें की कोर्टान मॅटर वयतलो आनी कोर्टान वील फायट द केस. ओके, सो हितून पुलिसूय आमकां कॉपरेट करता, आमीय पुलिसांक कॉपरेट करता की आमकां आमचें जें कितें आसा पळय इन्व्हेस्टिगेशन हें आमचें थारीचें जालें ना. कसलें इन्व्हेस्टिगेशन बऱ्या रितीन जावपाक जाय. हितून कोणच्या अगेन्स्ट कांय ना. तुमी जाणा आसतलें रेव्होल्युशनरी गोवन्साचें नांव इतलें जाल्लें आसा, तांकां सपोर्ट इतलो मेळटा. हेका लागून खुबश्या जाणांक तेंचें जें करियर आसा तें खंय ना खंय तरी थ्रेट दिसता. तेका लागून हें आमचेर चालूच आसतलें. सो हेचेर तुमी लोकांनी स्टेबल एक रिलॅक्स आनी काम, पॅनीक जावचें न्हू, काम रावचें. फाल्यां तुमी तुमचो जर कंट्रोल लूज केलो, तुमी सपोज तुमचें आउट ऑफ कंट्रोल गेले जाल्यार फाल्यां तुमचेर एफआयआर जावपाक शकता. तुमी ट्रॅप जावपाक शकता. जाल्यार प्लीज असलें भरपूर कितें कितें चालूच आसतलें. दीस इज जस्ट अ बिगिनींग. हें आतांच चालू जालें. फाटीं आमच्या त्या भुरग्यांचेर एफआयआर जाली, परती म्हाजेर फोंड्या उजगांव कोणाक मारलें म्हणून एफआयआर जाली, आतां ही. सो हे एफआयआर अशें चालू आसतले. ह्या एफआयआरांचेर तुमी रिएक्ट जावपाक फावना. तुमी कंट्रोल दवरपाक जायना. तुमी आउट ऑफ कंट्रोल वचपाक जायना. तुमी कितें वायलंट एक्टिविटी करपाक जायना. तुमी आतां लॉकडावनान परत रस्त्याचेर येवं नाका. हे सगळें कॅर घे. तेका लागून हो व्हिडिओ तुमकां लागून, स्पेशली तुमकां लागून काडटा जे आमचे सपोर्टर्स आसा, जे आमचे बरे मागते आहा, वेल विशर्स आहा. सो तांकां प्रॉब्लम जाल्लो आमकां नाका. कित्याक आजून पर्यंत सद्या आमी सगळे सेफ आसा, सगळे ओके आसा. एडवोकेट इज हँडलिंग आवर केस. हांगा तुमी टेन्शन घेवपाची गरज ना. सगळे स्मूथ आसा. सो रिलॅक्स रावा, घरा रावा आनी आमी तुमकां टायम टू टायम अपडेट दितले. जे न्यूज येतात तेंचेर ते न्यूज पळोवन रिएक्ट जावचें न्हू. आनी हो व्हिडिओ प्लीज शेअर करा सो दॅट आमचे गोंयभर न्हू, भायर सुद्दां जे भुरगे आहा ते जे भियाला ना तांकां दिसता कितें तरी कितें तरी प्रॉब्लमान आहा नाल्यार आनी कितें आहा. तशें कांय ना. कोणेच टेन्शन घेवपाची गरज ना. सगळे बरे आसा एंड ऑल इज गूड. देव बरें करूं.